काळी आणि हळदुवी टॅक्सीवाले देवले रस्त्यार काही पर्यटक टॅक्सीवाल्यांनी दिलो सांगात पर्यटकांक मात सोंस पडलो त्रास बशींतल्यान धाडचे पडले विमानतळ आणि रेल्वे स्टेशनांचेर सरकारान टाटा हॉस्पिटलाक मजत करपाचे दिलां उतर मुंबई वचून लाखांनी मोडपाची गरज पडची ना पेशंटांक कॅन्सराचे निदान जावचे हे खातीर शिबिरांतल्यान करतले जागृताय संजीवनी साखर कारखानो जावचो ना बंद ऊस शेतकारांक मुख्यमंत्र्यांनी दिले उतर ऊस उत्पादन वाढवपाची शेतकऱ्यांची तयारी देशात सत अल्पसंख्य जावंक लागला सत बरोवपी साहित्यिकांचेर जातात हल्ले आणि खून फामाद लेखक अशोक वाजपेयीन उक्तायली खंत येवकार हांव जवाहर बर्वे पळयात खबरो विस्तारान टुरिस्ट टॅक्सीवाले अचानक संपार गेल्ल्यान गोंयभर पर्यटक आडखून पडले टॅक्सीवाल्यांचे ताठर भुमिकेचेर सरकारान नमळेची भूमिका घेतल्या गोवा मायल्स ॲप बंद करचे ही त्यांची मुख्य मागणी आशिल्ली तुम्ही तुमचे ॲप तयार करात सरकार ते खातीर मजत करतले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तांकां सांगले पळयात पुराय बातमी टॅक्सीवाल्यांच्या विशयाचेर कांय दिसा आदींच विधानसभेत चर्चा जाल्ली ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान टॅक्सीकारां मुखार कांय पर्याय दवरिल्ले उपरांत कांय टॅक्सीवाल्यांनी बिरेस्तारा मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली अशें आसूनय बिरेस्तारा राती कडेन निर्णय घेवन टॅक्सीवाले शुक्रारा संपार गेले टॅक्सीवाल्यांच्या संपा उपरांत निर्माण जाल्ले परिस्थितीची पळयात कांय खिणचित्रां अभी घूमने आए और अभी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं वो यहाँ टैक्सी नहीं है यहाँ टैक्सी शायद आगे कहीं मिलेगा आज बुकिंग कशा बुकिंग आमच्या सगळे ती आयपाची बुकिंग पळयता आमी ते ऑफलायन भाडें online तो online. कोण ना आमकां आमी ऑनलायन आनी ती ऑनलायन ती करून ती घेवन वयता घेता कोणाक खबर ना न्ही ती तांकां ॲप डावनलोड करता ॲप डावनलोड करून ताका दाखयता बाबा ती खंय वचपाचें खंय ना ते लोकेशन येता ती लोकेशनार वचून तेंका सोडटा कितें आज टॅक्सी सगळे बंद जाले तेंका लागून आमी गोवा मात कितें करता सगळे ती पॅम्पलेट गेस्टांक दिता ॲप इजी आहा ॲप तुमी डावनलोड करया ते ॲपाचेर बुकींग करा ताका लागून आमी सगळे ती गोवा मातशे ड्रायव्ह ती सगळे ती रेल्वे स्टेशनाक गोवा Passenger kind not staying in for vehicle. So far, station is clear. Passenger, त्रास काही ना पैसेंजर सध्या अजून काही ना. But they decided to go on strike very late at night, and it has put tourists to a lot of inconvenience. But fortunately, KTC, I must compliment them. They have done a very good job. In the morning, we shifted around 300 passengers. Plenty of buses are around. You can see we have made arrangement for buses to North Goa, South Goa. Buses are also from Kalangut are bringing people to the airport. So the arrangements are pretty good. Police also have done a good job. And now, finally in the afternoon, the tourism department also has, which were missing in the morning, have now joined. They have arranged some buses. GTDC have arranged some buses. And I think things are under control. एयरपोर्ट आने में कितना टाइम लगता है और बंदा समुद्र तक अगर एयरपोर्ट पहुँचेगा दिक्कत तो अनलिमिटेड दिक्कत है बताया नहीं जाता कितनी दिक्कत होती है क्योंकि गोवा में टैक्सी का बहुत बड़ा बीमारी है हाँ बहुत बड़ा बीमारी है जाने के लिए वास्को का टॅक्सी आने के लिए कलांगूट का टॅक्सी क्या बात है आमच्या मेंबरान सांगल्या प्रमाणे स्वखुशेन आमी ऑफ द रोड गेल्ले आसा जो पर्यंत हेजेर तोडगा काडिना तो पर्यंत हे आमचे हे ऑफ द रोड आहा ते चालूच रावतले ये सेकंड डे है अब स्ट्राइक हो गया यहाँ पे मेरे मम्मी पापा काफ़ी ओल्ड हैं सीनियर सिटीज़न है इनको चलने में मुश्किल होता है अब उनकी वजह से टैक्सी यूनियन की वजह से इशू हो रहा है बहुत हे विशीं मुख्यमंत्री आणि येरादारी मंत्री गोवा 365 कडेन उलयले टॅक्सीवाले एका ॲपा सकयल येवन काम करपाक तयार आसात जाल्यार सरकार ॲप करपाक तयार आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें आनी आमी तांकां समजून सांगपाचो प्रयत्न करतले आमी तेंचेर खंयच अन्याय करूंक ना आमी तांकां सांगलेलो आसा की नवो ॲप जो आसा पळय तुमी सगळे जाण काडा नवो ॲप काडपा खातीर तेंच्यांनी फुडें येवचें आमी तांकां पूर्ण सपोर्ट करता अजुनूय सांगला तेंच्यांनी आयच्यान सुरवात करची 8 दिसांनी तेंचो नवो ॲप तयार जातलो अननेसेसरी स्ट्रायकार वयच्या पेक्षा आपलो बिझनेस वायट लावन घेवच्या पेक्षा आतां हांव अजुनूय सांगता तांकां की थ्रू द IT डिपार्टमेंट जो कितें मदत करपाक जाय तांकां वगैरे ॲप करपा खातीर पुराय ॲप करता आमी तो प्रमोट करता सगळ्याक ॲड करता म्हणटा तसो त्या ॲपाची तेंच्यांनी ॲप काडचो तांकां सहकार्य पुराय करता आनी त्या ॲप बेसिसाचेर तेंच्यांनी चलोवच्यो तांकां बिझनेस वाडचो आनी तांकां लाँग रन हो बिझनेस मेळचो शॉर्ट टर्म बिझनेस न्ही हांव लाँग रनाचो विचार करून तांचो सांगता की तेंच्यांनी नवीन ॲप सुरू करचो तांकां जर गोवा मायल्साक जांकां जॉयन जावपाचें आहा तें जावचो गोवा मायल्स सुद्दां आसा पळय न्ही
विच इज त्यांचो रॉंग कन्सेप्ट आसा, तेंच्यांनी चुकीचो विशय तकलेन घेतलेलो आसा. इज अ कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द टुरिजम कॉर्पोरेशन. ताजे सगळे म्हणजे आमी म्हणटा की इट इज इन द डोमेन ऑफ ताजी जी टॅक्नॉलॉजी जी आसा विच इज इन टू द डोमेन ऑफ GTDC. ओके, GTDCच्या हेतून आसा. फाल्यां सकाळी म्हणजे इज ऑल्सो द रेव्हेन्यू शेअरिंग विथ GTDC. तांकां म्हाजो रिक्वेस्ट आहा की गोंया भितर एक बरी मेसेज धाडात की टॅक्सीवालो हो प्रमाणीक बरो, आनी तेज्या खातीर हे आमचे जे गोवा मायल्स आयल्या ते बी सगळे रुल्स एंड हेजे भितर आहात, डिसिप्लीन बरो आहा. तेजे भितरल्यान खंयच्याय एका समज पॅसेंजराक समज बनयत जाल्यार ताका न्याय दिवपाक मेळटा, ताका कंप्लेंट केल्यार तेजें एक्शन घेवपाक मेळटा. ह्याच रितीन तेंच्यांनी सगळे एक हेजे झेंडा खातीर येयत जाल्यार सगळे जोडटले, सगळे सुखी आसतले आनी एक बरी सेवा टॅक्सीवाल्यांची बरी सेवा मेळटा म्हणून वर्ल्ड फेमस जातलें. ते आज ते रस्त्यार आयला हेजें लुकसाण गोंयकाराक जातलें, गोंयच्या गव्हर्मेंटाक जातलें आनी तांकांय जातलें. म्हणून आजून पासून विचार करात आनी बरे रितीन बरी सर्वीस दिवपा खातीर प्रयत्न एपाक येवपाचें आनी पळोवपाचें. नाल्यार तुमचो एक एप काडपाचो आनी तेजे भितर पळय तुमकां न्याय मेळना आमी आहात न्ही गव्हर्मेंट तुमचे बरोबर. गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. गोंय सरकारान टाटा मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटलाक अर्थीक मजत करपाचें थारायलां. तशें केल्ल्यान गोंयच्या कॅन्सर पेशंटांक उपचारा खातीर दुडू मोडचे पडचे नात. गोंयांत कॅन्सराचें प्रमाण वाडत चल्लां. शुक्रारा ह्या विशयाचेर अर्दें वर चर्चा जाली. गोंयांत कॅन्सराच्यो केशी वाडत चल्ल्या अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. 2015 ते 2017 दरम्यान कॅन्सराच्या केशींची नोंद दवरूंक नासली तरी 2014 ते 2019च्या जुना मेरेनची नोंदी फुडली म्हायती दितात. चडश्यो म्हणल्यार 377 केशी थानाच्या कॅन्सराच्यो. त्या उपरांत नंबर लागता तो तकली आनी मानेच्या केशींचो 206 आनी त्या उपरांत लंग कॅन्सर. पूण ह्यो केशी कमी जायत चल्ल्यात. 58 सावन 28 आनी फाटल्या 6 म्हयन्यांत फकत 9 केशी. त्या उपरांत कर्विक्स, कॉलॉन आनी पोटाचें कॅन्सर. पूण हेर कॅन्सराच्यो केशी तश्यो मोठ्या प्रमाणांत आसात. 2.5 वर्सांत 1000 केशींची नोंद आसा. विधानसभा अधिवेशनात ह्या संबंदात जायते जाणांनी प्रश्न विचारले. आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, रोहन खंवटे, प्रताप सिंग राणे, चर्चिल आलेमांव, टोनी फर्नांडीस आनी विजय सरदेसाय ह्या विशयाचेर कॅन्सराचें निदान कशें करचें हाचेर उजवाड घालपी शिबिरां राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या संस्थांचे मजतीन घेवपाचे यत्न करतले अशें भलायकी मंत्र्यान उतर दिलें. खुबश्यो केसी अश्यो आतां स्पीकर सर जे वी आर गोइंग टू टाटा हॉस्पिटल मुंबय. They give us, since the treatment is not available here, that treatment can be availed in Mumbai म्हणून हांगाच्यान लेटर मेळटा की मेडिक्लेम तुमी मागीर रिइम्बर्स करून घेवचे म्हणून. पूण एक जेन्ना पयलो टाटा हॉस्पिटलान वता पयल्याच फावटी 2-2.5-3 लाख जाता तेन्ना साद्या मनशाक ते 2-2.5-3 लाख परवडना. ताज्या खातीर आमची तेन्ना मागणी आमी केल्ली की DDSY should have an arrangement with Tata Hospital where they should be able to give the same particular treatment or facilities to the Goikar who is going there. Goa Mediclaimच्या माध्यमांतल्यान आमकां तेन्ना we had an arrangement with Tata Memorial. That time they used to give us up to that value that was sanctioned by the department. They used to give us credit facilities. I assure you that immediately after the session, along with our director and secretary, with the permission of the Honorable Chief Minister, we will, I think, some amount of corpus needs, because at least that person to what amount of money that he is sanctioned, he will be able to avail if we have some sort of corpus with Tata. थोडे जाणांक आसपाची गजाली न्हय, हे व्हेरी सिरियस. मुगे 2 जाणां भाव हो समाज सोडून गेल्या, एक उनी गेली म्हजी. फर्स्ट स्टेजीर तो डिटेक्ट जालो त्या मनशाक चान्स आहा फर्स्ट स्टेजीर. सेकंड स्टेजीर जालो ताणें दीस काडपाचे. थर्ड स्टेजीर जालो वयर सिग्नल दिवपाचें. देखून हांव म्हणटा जो डिटेक्ट करता आसतना फर्स्ट स्टेजीर कित्याक मेळना, कित्याक हांव जाणा एवरी ह्युमन बॉडी कॅन्सर सेल आहा. पूण ते कॅन्सर सेल वयर स्वत कित्याक लागून तसो जाता आनी गोंयांक कित्याक लागून चड जाता हेजेर रिसर्च करपाक कोण तरी एक्सपर्ट हाडपाक जाय. I also a victim of, within my family I have lost my sister in cancer. But is it a fact that cancer has reached epidemic proportions in Goa? And if so, what is the reason for it? What Churchill Alemao mentioned, he is a victim of it. Shri Vijay Sardesai mentioned, he has himself experienced it in his family. The government is very serious to see that we take all precautionary steps to ensure that early detection is given thrust.
and we tie up with the best institutions and get best people to become knowledge partners to help us move forward. Unless we do this, we will not be able to make much progress. Just by having a mere hospital, it will not happen. गोवा 365 ब्युरो पणजी. संजीवनी साखर कारखान्याच्या विषयात वेगळे मोडण आयला. शुक्रारा मुख्यमंत्री आणि हेर मंत्र्यांबरोबर तांची बसका जाली. संजीवनी बंद करचे नात अशें सरकारान उतर दिल्ल्याचें ऊस शेतकारांनी सांगलें. शेतकारांनी अनु दुपेटीन ऊसाचे उत्पन्न काडपाचें थारायलां. सांग्याचो आमदार प्रसाद गांवकाराच्या फुडारपणाखाला ऊस शेतकारांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार, सहकार मंत्री गोविंद गावडे आणि भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकाराक वचून मेळ्ळे. त्या उपरांत संजीवनीक संजीवनी मेळटली असो आत्मविश्वास तांणी मिडिया कडेन उक्तायलो. आज उतर आमकां दिल्लें आसा तें आमच्या आज मनांतल्यान खरें आमकां आनंद जालो. कित्याक ही फॅक्टरी जी बंद करतली म्हणटा पळय ती बंद जावची ना आनी ह्यान फुडें तरी आमकां समज ऊस खंय उरपाचो ना हें आमी सगळ्यांनी विचारलें तांकां. गव्हर्मेंट एश्युरन्स दिला आमकां दी म्हटलें तांकां, तेंच्यान दिल्लो आसा ऑलरेडी. लेखी दी म्हटलां तें दितले आमकां. जर सरकारान तेजी पॉझिटिव्ह आमकां एप्रोच करून जर फुडें तर विशय हो फुडें व्हेलो, प्लांट जर नवो घातलो आनी हें केलें जाल्यार आमी सरकाराक सगळें सांगूंक शकता की जें प्रोडक्शन आयज जाता तेची दोबरात प्रोडक्शन आमी करतले. इतलें आमकां एश्युरिटी आसा आनी आमी तें करून घेतले. आमकां मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां की तुमी कांयच संकोच करनाकाय, फॅक्टरी ह्या सिजनात चालू उरतली. तशेंच सहकार मंत्री आसलो आनी सहकार मंत्र्यान सांगलां जें पळय कितें म्हणजे बारीक बारीक गजाली आसात त्यो आमी सुटावे करून फॅक्टरी बरी पद्दतीन चलोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. मागणी केल्ली ती एग्रीकल्चरा कडेन दिवची म्हणून, कित्याक एग्रीकल्चर आनी ते आमचें म्हणजे ऊस क्षेत्र आनी हें लिंक आसता. थोडे खेपा कितें जाता सहकार खात्यांत वयता एक फायल आनी ती पास जावपाक वेळ जाता, मागीर ती एग्रीकल्चर सायडीची कामां उरता आनी एग्रीकल्चरान वेवस्थीत शेतकार सफर जावंक शकना. सचिवालयातल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हालीं साहित्यिकांक कठीण दीस आयल्यात. सत बरोवप्यांक धमक्यो मेळटात, हल्ले जातात, खून करतात. ताका लागून सत्य अल्पसंख्य जावन रावला. जिवेशी मारपाची धमकी मेळूनय निर्भीड साहित्य निर्मिणीची परंपरा फुडें व्हरपी 75 वर्सां पिरायेच्या भाई मावजियाचो देखूनच अभिमान दिसता. राष्ट्रीय पावण्यावेलो ज्येष्ठ साहित्यीक अशोक वाजपेयीन म्हटलें. साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतवंत साहित्यीक दामोदर मावजियाच्या साहित्याची वळख करून दिवपी अक्षर दामोदर हो राष्ट्रीय परिसंवाद मडगांवच्या रवींद्र भवनात सुरू जाला. ताच्या उक्तावणाच्या सुवाळ्यात अशोक वाजपेयी उलयतालो. दिवली पेटोवन कार्यावळीक आरंभ जालो. Writers in India hardly matter. If you see the climate in the 5-6 years, sometimes one of them is chosen for attack. In that case also, Mr. Mozo has been chosen to be given a death threat, and that he had to be provided security. So these are times when there is a widespread cowardice. Also among writers, incidentally, it is not merely among the citizens. There is a complicity in an ethos of murder and violence and killing and lynching. There is a growing regime of lies. In fact, at such a scale that truth has become a minority. Now, it is an amazing career for a writer, born a Saraswat Brahmin, but writes about Catholic people. What a sin! Not from the side of the Christians, but maybe from the side of the Hindus, whatever those are. And he writes about a tsunami in Tamil Nadu. He writes about the ayahs in Middle East, the Gulf. Now this is what a writer does. He is not limited by his circumstances, by his geography, by his location. It is through imagination and empathy that he creates a much larger world than he inherits, and leaves a larger world behind than he got himself. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर.
ट्रॅफिक सेंटिनलाची कोफूसांव सोपूंक ना निकतोच ताचो एकल्याक अनुभव आयलो. नावेलेच्या रोजरी कॉलेजी कडेन एकलो आपले कारीत बसून हेल्मेटी विणे दुचाकी चलोवप्याचो व्हिडिओ करतालो. थंयच्या लोकांनी ताका धरून शेप लायलो. ताचे गाडयेचो हारसोय फोडलो. पुलीस वेळार पावले म्हणून तो वाटावलो. उपरांत FIR दाखल करपा खातीर पुलिसांनी ताची गाडी पुलिशेंत व्हेली. DSP लोक सांगलोले बाबा हे चलता भायर न्हायल चल म्हणून सो लास्ट मोमेंट माझा आयज धोलो त्या भुरग्याक कॅमेरा धोलो सो दोन तेका आतां जाय तो घेतलो आनी ताका बोटल मार पडलो. हांवें सालवार केलें ताका आनी ताका सांगलां सबमीट कर म्हणून बाबा तुवें काडा काडला गरीब लोकांक येदे एक जोडा एकला गरीब दिसपणे वयता धा पावलो ताका ते बरें ताका सायडी आहा पावता पुलिशी कडेन हेसो काम लोकांक दिना काय. 7 तालो म्हळ्यार 700 रुपया एक तालो म्हळ्यार कशें करपाचें. 7,000 म्हयन्याचो पगार व्हरून खंय घालचो पडलो ना. वयल्यान आदेश सामको पिड्यार करपाचो दीसभर थालावा लागून करपाक लागून कशें करपाचें तूं सांग. नावेलेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. रासायनिक साऱ्याचेर बंदी घालून गोंयांत बेगीनूच सेंद्रीय सारें वापरात हाडटले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत शुक्रार माहिती दिली. लोकांनी युरिया आणि हेर रासायनिक साऱ्यांचो वापर बंद करून सेंद्रीय सारे वापरपाचेर भर दिवचो अशें ताणें आवाहन केलां. शेतकी खात्या कडेन साऱ्याचो कितलो सांठो आसा हे विशीं मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेन प्रस्न विचारिल्लो. बार्देश आनी पेडणे तालुक्यांक शेतकी खात्या कडल्यान साऱ्याची वेवस्थीत पुरवण जायना अशेंय ताणें म्हणिल्लें. आमकां लोकांक डिस्करेज करचेंच पडटलें की युरिया आमकां बंद करपाक जाय. युरिया तुमी वापरूं नाका. त्या खातीर आमकां तितकोच जितकी सप्लाय आहा पळय न्ही डिमांड आहा तितकोय सप्लाय जर करतले डेफिनेटली आमकां म्हणजे ऑर्गेनीक स्टेट म्हणून डिक्लेअर करतले आसत जाल्यार तितक्या पद्दतीचे ऑर्गेनीक मॅन्युअर आमकां तयार करपाक जाय. थोड्या जाणांक आमकां सांगचेंय पडटलें डिपार्टमेंटान तांकां समजून सांगचें पडटलें की आमी पारंपारीक शेती कशें लायताले. आमी पयलीं युरिया वापरनाशिल्ले शेण वापरताले गोबर वापरताले आनी तातूंतल्यानूच आमकां म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणांत ऑर्गेनीक अजुनूय बी उकडो तांदूळ जो येता म्हणजे चोडणान उकडो तांदूळ जो स्पेशली काडटात वीच इज टोटली ऑर्गेनीक. ह्या विशया वयल्यान सध्याचो आनी आदल्या शेतकी मंत्र्या मदीं विधानसभेतच पेटले. पळयात ते कितें म्हणटात ते. 500 क्लस्टराचें जर तूं युटिलायझेशन दाखयना फुडले खेपे 2000 क्लस्टर मेळना. ऑन द कॉन्ट्ररी गेले खेपे 200 आशिल्ले ते 0 जाल्ले. स्पीकर सर हाजेर तुका तर तुवें तर ताजेर अभ्यास केला. एक मिनिट स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट. माननीय जेन्ना मंत्र्यांच्या खात्यात आसतना मंत्री आसतना बरें काम केलां जाल्यार ह्या ऑर्गेनीक फार्मींग इतली फुडें कित्याक पावली ना. हे सारे आतां आमकां कित्याक घेवचें पडलें आनी कित्याक ही पाळी आयली. हांव 15 दीस पयलीं मंत्री जाला. स्पीकर सर ही पाळी आयल्या. मोटको न्ही तो असोच लागपाक एक रातयां जायना तो. 7 वर्सां काम करचें पडटा. हाजे पयलीं 7 वर्सां सिक्किमान काम करून ती ऑर्गेनीक जाली. एक धपक्याक फ्रासीक एक रातचो काडला दुसरीचा नंबर लागला. विधानसभेंतल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आनी व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. शुक्रारा सांजे पणजेच्या पाटो वाठारात हुंवार आयिल्लेवरी स्थिती निर्माण जाल्ली. भरतेक लागून पाट्यार उदक भरलें आसूं येता असो मुळावो अदमास आसा. आतां प्रश्न असो आसा प्रशासकीय यंत्रणा हो विशय कसो जाग्यार घालतली. हो परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. BSNLांत कामाक आशिल्ल्या 196 गोंयकारांक कंत्राटदारांनी तांचो पगारच दिवंक ना. अपक्ष आमदार रोहन खंवटेन विधानसभेत हो प्रश्न मांडलो. गोंय सरकारान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसादा कडेन हो विशय मांडचो अशें ताणें मागलां. ह्या विशयात लक्ष घालपाचें उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ताका दिलें. 6 म्हयन्याक काम केल्ले तांकां पगार मेळिल्ले ना. BSNL इज द कॉन्ट्रॅक्ट मेन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आनी जेन्ना स्पीकर सर तांकां जेन्ना पगार कॉन्ट्रॅक्टर दिना तेन्ना देर इज अ प्रोविजन इन द सेक्शन 21 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट लेबर रेग्युलेशन्स एंड एबोलिशन एक्ट 1970
वेर कॉन्ट्रॅक्टर समज फेल जालो जाल्यार प्रिंसिपल कॉन्ट्रॅक्टरान पयशे दिवचे आनी ते पयशे प्रिंसिपल कॉन्ट्रॅक्टरान तांचे कडल्यान मागीर डिडक्ट करचे कॉन्ट्रॅक्टरान हो कायदा प्रमाणे आसा. ऑनरेबल सीएमाक विनंती आसा की तांणी दिल्ली उलोवन कोणा कडेन जाय ते उलोवन BSNL कित्याक थंयचो मंत्री आसा रविशंकर प्रसाद. Again, they all are the same government. So I think you need to resolve this issue in the interest of our Goans who have not been paid salary for the last 6 months. Neither is their future secure. हांव तांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे हांव सेंट्रल लेबर कमिशन तांकां फुडल्या विकान आफोवन घेता आनी हांव दिल्ली ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलोवन हो विशय जाता तितको बेगीन रिजॉल्व करता. ताजे कडेन ऑलरेडी मिटींग घेतिल्ली आमी. तो वास्को फेलो मातशें ऑलरेडी रिटर्न टू द सेंटर. If you can just call for the details and talk to Ravi Shankar Prasad, I think the issue can be resolved immediately. ताका नापोवपाची गरजच ना. मातशें बेगीन करून हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलोवन घेता आनी विशय रिजॉल्व करता. Our reporter Samip Narvekar with video journalist Irshad Sheikh from Panaji. केरी 70चे अंजुणे धरण लागी भरत आयला. सद्याक उदकाचो सांठो 90.27 मिटरांचेर पावला. साधारण उदका पातळी 91 मिटराचेर पावले उपरांत धरणाची दारां उक्ती करून उदक सोडटात. उदकाची पातळी आनी पावसाचो अदमास घेवन उदक सोडचें काय ना ते थारायतले अशें उदकास्त्रोत खात्याचो पालवी अभियंतो GF पवदीन सांगलें. आज वॉटर लेवल आमच्या 90.27 वयर पावल्ले आसा आणि 3 मीटर भरपाक आमचे डॅम आणि 3 मीटर हाईट आणि भरपाचे हा डॅम आणि आज पर्यंत पाऊस 2573 mm पाऊस झालेला. आज आमचं हायर ऑफिसर बरोबर डिस्कस झाले. आफ्टर रिचिंग 91 लेवलला पावल्यापर्यंत आम्ही परत डिस्कस करून रिलीज करपाचे डिसिजन घेतले. 91 झालं की मागीर डिस्कस करून हे करूया म्हणून सांगितलं आसा हायर ऑफिसर आमचे. ओके मागीर 91 झालं की आम्ही थोडे पाणी सोडूंक शकता पाऊस बी कंडिशन पळोवन. वॉटर रिलीज करताना मागीर हाय टाईड लो टाईड लेवल पळोवन आम्ही हाय टाईड हा जाल्यार जास्त पाणी सोडिना आणि जास्त सोडिना एकदमच तसं कंडिशन हा जाल्यार जास्त होतं. थोडे मागीर आमचे लेवल कंट्रोल करतात थोडे ओपन करून पाणी सोडता मागीर. 93.2 आमचं लास्ट लेवल हायेस्ट लेवल. भरतेक लागून शुक्रारा दनपारच्या वेळार सोडण फेरी धक्क्यार मांडवीचे उदक वयर मेरेन पावले. थंय आशिल्ल्या गाडयेवाल्यांची धानल जाली. दुचाकीवाल्यांक कसरत करची पडली. पळयात. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार आणि चोडणेच्यान जवाहर बर्वे. सनातन संस्थेच्या आश्रमा भायर कार पार्किंगेक बंदी घालची रामनाथी, कवळे आणि बांदोडेच्या लोकांनी मागणी केल्या. रस्त्यार जावपी पार्किंगाक लागून लोकांक त्रास जाता अशें तांचें म्हणणें. बांदोडेचे ग्रामसभेन घेतिल्ल्या थारावा प्रमाण फोंडा ट्रॅफिक पुलीस आणि बांदोडे पंचायतीन सुवातेची पळोवणी केल्ली. तशेंच रस्त्या कुशीक जावपी पार्किंगेची सुवातीची मोजणी केल्ली. सनातन संस्थेच्या आश्रमात दिसाक कितलेशेच लोक भेट दितात. फाटल्या ग्रामसभेक आमच्या बांदोडेच्या खास करून रामनाथी, कवळ्या ह्या सगळ्या लोकांनी एक ठराव घातलो पंचायतीन की हो जो रूट आसा हांगा थंय अजिबात चलूंक मेळना. तुम्ही मुद्दम पळयात एका सायडीन हांगा वाट ना थंय खळी आसा आणि एक सायडीन कंप्लीट हे इनलिगल पार्किंग आसा आणि ही कोणाची ओनरशीप न्ही. ओनरशीप आसल्यार हांगा डांबोर कसो घातलो ते पयलीं पळया तुमी. हे ऑलरेडी हांगा PWN डांबोर घातिल्लो आसा आणि ही पाथवे आणि स्पेशली हांगाच आमी कित्याक म्हणटा कारण की शांतादुर्गा देवस्थान ते रामनाथ देवस्थान ते टुरिस्ट चलत येतात. आपल्यो गाडयो थंय दवरता आनी चलत येतात. हो वॉकिंग ट्रॅक एक्चुअली हांगा हेणी हे खंयच्यो आनी एक तर ह्यो सगळ्यो अननोन गाडयो आसात तेजेय बी व्हेरिफिकेशन जातलें. तेजेरूय आमी कंप्लेन करपाचें आसा. पूण मेन ग्रामस्थांनी मुद्दो मांडला की ही वाट आमकां क्लियर जाय चलपा खातीर. त्या खातीर तो ठराव मान्य जालो. जो विशय आमकां म्हणला म्हणून त्रास जाता म्हणून तेणी म्हणला न्हू. ते बरोबर आमी आतां फुडले प्रोसेस केले तेव्हा आमकांय कळचें ना न्हू कितें तें. जो आमी ग्रामस्थांनी आमकां ग्रामसभेक सांगला की त्रास जाता म्हणून तेजेर आमी फुडली कितें कारवाई करतले. फोणेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. फोणेच्या लोकांनी शुक्रारा दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याक विरोध केलो. कोळशाची येरादारी खातीरच हे यज्ञ चल्ल्यात अशें तांचें म्हणणें. 2011चे अधिसुचोवणे प्रमाण तुमच्यो मागण्यो लक्षात घेतलो अशें पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान ह्या वेळार तांकां सांगलें. गोंय कोणाचें?
फोंड्याच्या राजीव गांधी कला मंदिरात ही जनसुनावणी जाली. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल, फोंड्याचो आमदार रवी नायक तशेंच फोंड्याचे लोक मोठ्या संख्येन हजर आशिल्ले. निलेश काब्राल आनी दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याच्या विरोधात लोकांनी घोषणा दिल्यो. पयलीं मंत्र्यांचे आयकून घेयात आनी उपरांत सुचोवण्यो करात, आमदार रवी नायकान लोकांक आव्हान केलें. हे जे तालुका लेवल जो नाटक ताणें चालू केला तें नाटक बंद कर. तातूंत जो तो टायम वेस्ट करता पळय तो ते टायम वेस्ट करपाचो बंद कर. विलेज लेवलार ह्यो आमी सगळे तुमकां ज्या परीन हेल्प करपा जाय त्या परीन तुमकां गांवचो लोक, विलेज पंचायत, म्युनिसिपालिटी सगळे हेल्प करता. तुमचे एक्सपर्ट्स धाडात, तुमचे जे टॅक्निकल सपोर्ट आसा तो धाडात. तो घेवन आमी बरोबर प्लॅन तयार करया आनी ह्यो ज्यो सगळ्यो गोश्टी आसा त्यो सगळ्यो गोश्टी एकच गोश्टी कडेन पॉयंट आवट करतात, तें म्हणजे कोल ट्रान्सपोर्टेशन. फोंड्या वाठारांत आमचे रस्ते व्हडले व्हडले जाता. आमची एंटायर घरां CR झाडाक घातल्या कारण तांकां दर्यादेगेक कोळसो हाडपाची गरज आसा. कोवळ्या टू खडबाबान एक व्हडलो बायपास केला. थंयच्यान एक रोड एक तेंच्यांनी जातलो म्हणून एक अप्रुवलाक घातला. आमचो उणीर टू करंजाळ बायपास रोड बरो व्हडलो केला. जर उणीर वचपाक हे जो रस्तो आसा जाल्यार तो ब्रिज केलो तो व्हडलो केला. बांदोड्या गांवच्यान आमची जुवारी न्हंय व्हांवता आनी ह्या प्लॅनाचेर दाखयल्या मांडवी न्हंय. म्हणजे कितली फटिंगपणां जावं कितल्या हलगर्जीपणान हो प्लॅन तयार केला हो ह्या एका गजालीचेरूच कळटा की जंयच्यान जुवारी न्हंय व्हांवता थंय मांडवी न्हंय म्हणून दाखयल्या. ह्या प्लॅनान एक सुद्दां नुस्तेमारीचें गांव तुमी दाखयना. म्हळ्यार गोंयांत नुस्तेमार ना अशें म्हणपा जाय तुमकां. आतां बाब काब्रालान इतली इनिशिएटीव घेतल्या त्या प्रमाणे लोकांनी बी सारकी स्टडी करून आपल्याला कितें चुकलां हें घालपाक जाय आनी तांणी घालून घेवपाक जाय. आनी हें पंचायत लेवलाचेर बसून ते पावतले अशें तेणें आतां सांगलां. पंचायत लेवलाचेर वयतले ते त्या वेळार पंचायती लोकांनी ते सारकें पळोवन तेजे ऑब्जेक्शन सजेशन कितें आहा तें दिवन बरोवन दिवन मागीर ते म्हणटा इम्प्लिमेंट करतले. तर इम्प्लिमेंट करतरीच तेवूय आमी पळोवपाक जाय इम्प्लिमेंट केले काय ना. पूण अशें लोकांक कोणे तरी मिसगायड करपा तें करूंक जायना. पयलीं पळोवन घेया, आयकया सगळे तरेचे आनी आयकून मागीर उलया. जे कोणाचे बॉल मारता आनी लोकांक आयकपाक दिना जाल्यार कशें करतले आमी. पंचायत दिता ते तुमकां एक्सेप्टेबल आसतलें काय म्हणटा. तेच आमकां पंचायत दिता न्ही सगळे एक्सेप्टेबल आसा. बट एज पर 2011 नोटिफिकेशन पंचायतीन सांगलें हे करते जावचें ना न्ही. एज पर 2011 नोटिफिकेशन जे आसा ते सायटीर आसा MOFचे कोणें अपलोड करूंक शकता, डावनलोड करूंक शकता. ते नोटिफिकेशना प्रमाणे कितें आसा ते तुमी करून दिया, आमी घालता. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आणि ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळयो परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.